माई मोगाचो येवकार. आयज आमी येता 6वेचो दुसरो पाठ शिकतली. पाठाचें नांव आसा निवळसाण. निवळसाण दवरली ना जाल्यार कितें जाव येता काय? हांगा पळयात. हांगा तुमकां 2 चित्रां दिश्टी पडटा. दोनूय चित्रां वर्गाचीच. एका चित्रान सगळ्याकडे कोयर आसा. दुसरो वर्ग मात नितळ आनी निवळ आसा. आता तुमकां जर विचारले तुम्ही खंयच्या वर्गान बसतली जाल्यार तुम्ही खंयचो वर्ग निवडटली? सारके, तुम्ही निवळ आसा तोच वर्ग निवडटली. जसो आमकां आमचो परिसर निवळ दवरचो पडटा तशेंच आमकां आमची कूड लेगीत निवळ दवरची पडटा. ती निवळ दवरली ना जाल्यार कितें जाव येता ते आयज आमी ह्या पाठान पळयतले. तर पाठाक सुरवात करूया. राजन, तू माझ्या बाकार कित्याक बसला? उठ थंयचो. विशालान वर्गान भितर सरतानाच राजनाक पळयत रागान म्हणले. मागीर हांव खंय बसूं तर? म्हाका कोणूच आपल्या बाकार बसूंक दिना. राजन व्हडल्या व्हडल्यान रडत स्टाफ रुमान टिचरी कडेन गेलो. टिचर, म्हाका कोणूच आपल्या बाकार बसूंक दिना. हांव खंय बसूं? राजनान टिचरीक विचारले. गजाल खरी. राजन त्या वर्गातलो एक बुरसो भुरगो. सकाळचो वेळार उठनाशिल्लो. वेळ मेळ्यार न्हातालो, ना जाल्यार तसोच शाळेन वतालो. ताच्या आंगांक घामसाणी येताल्यो. उलयतना तोंडाक वास येतालो. नाक व्हांवतालें. दोळ्यांतलो ओकीर लेगीत काडिनाशिल्लो. ताच्या बुरशेपणाक लागून वर्गान ताका कोणूच लागीं घेयनाशिल्लो. टिचरीन राजनाक विचारले, तुका खबर आसा ते तुका पयस कित्याक धांवडायतात ते? राजन मान सकल घालून ओग्गी रावलो. राजन, तू मरे नितळसाणीचेर निखालूच लक्ष दिना. देखून ह्या भुरग्यांक तू नाका. तू सकाळी उठून तोंड धुता रे? टिचरीन विचारले. हय टिचर, हांव तोंड धुवन च्या पिता. तोंड कशें धुता रे? उदकान टिचर. फकत उदकानच तोंड धुवन उपकारना. दात घासपाचो पिठो वा पेस्ट लावन ब्रशान दात घासूंक जाय, भितरल्यान आनी भायल्यानूय बी. बरें टिचर. दात घासतानाच जीब निवळ करूंक जाय. दोळे निवळ बरें धुवंक जाय. इतलेंच न्हय, नाक लेगीत उदकान निवळ करूंक जाय. सकाळी उठ्ठकच तशेंच रातचे न्हिदचे पयलीं दात घासूंक जाय. रातचे कित्याक घासूंक जाय टिचर? जेवून आमी न्हिदतात न्हय. जेवणाचे बारीक बारीक कण दातांच्या खांचींनी उरतात. रातभर ते कुसतात आनी मागीर दात किडेतात. तशें जाल्यार हांव सकाळी आनी रातचे पेस्ट लावन दात घासतलो. राजन, तू सदांच न्हाता रे? सदांच न्हाता हांव टिचर. खरें सांगता तू? टिचरीन दुबावान विचारले. ना टिचर, 3-4 दिसांनी न्हाता. उदकाचे 5-6 तांबये तकले वयल्यान बरे घसघशीत ओतता, आंग पुसता आनी कपडे घालता. देखूनच न्हावन लेगीत तू बुरसो. आरे बाबा, आंगार उदक ओतप म्हळ्यार न्हावप न्हय. न्हाता आसतना बरो साबू लावन आंग घासून न्हावंक जाय. हात, बोटां, ताळटां, मनगटां, खाको, कोपर शाबू लावन बरें चोळून घासूंक जाय. पांयाची बोटां, पावलां, खोटो, धोपरां सारकी घासूंक जाय. ह्या नाकटांनी पळय रे कितलो चिकल भरला तो. हो सगळो चिकल जेवणा वांगडा तुज्या पोटान वतलो. मागीर तूं बरो ना जातलो. आयच्यान हांव सारको न्हातलो आनी निवळ रावतलो. मागीर म्हाका विशाल आपल्या बाकार बसूंक दितलो न्हय टिचर? हय आ, विशालच न्हय, सगळे भुरगे तुका आपल्या बाकार बसूंक दितले. राजन मनात कितें तरी थारावन वर्गान गेलो.
वर्गांत ताचें लक्ष कशेंच लागना जालें. ताका टिचरीचीं उतरां परत परत याद जावपाक लागली. ताका आपलीच लज दिसपाक लागली. ताका आपुणूच आपल्याक बुरसो दिसपाक लागलो. बुरशेपण म्हळ्यार कितें तें आयज ताका कळ्ळें. दुसरे दिसा राजन आयलो आनी विशाला म्हऱ्यान बसलो. ताका पळोवन विशालाक अजाप जालें. राजन निवळ दिसतालो. तो आयज केस मारून आयिल्लो. कपडे उमळून फेर मारिल्ले, तेल घालून केस वळयल्ले आनी पांयांक बूट घाल्ले. राजन, आयज तूं हिरो दिसता मरे, विशालान राजनाक पळोवन म्हणलें. राजन मुमुर्खो आसलो. टिचरीन राजनाक शाबासकी दिली. तर भुरग्यानो, ह्या पाठांतल्यान तुमकां कितें देख मेळ्ळी? आमी सदांच निवळ रावपाक जाय. दिसाचे तशेंच रातचे दांत घासून न्हिदपाक जाय. न्हाता आसतना लेगीत कुडीचो प्रत्येक भाग जतनायेन साबू लावन धुवपाक जाय. वेळाचेर नाखटां कापपाक जाय, नाजाल्यार नाखटान भरिल्लो चिकल आमच्या पोटान वचून आमी बरी ना जातली. राजना सारकी जर आमी बुरशी रावपाक लागली जाल्यार आमकां कोणूच लागीं धरचो ना. त्या खातीर नितळसाणेचें म्हत्व आमी लक्षांत दवरून आमची कूड तशीच आमची सरभोंवतण लेगीत आमी निवळ आनी नितळ दवरपाक जाय.